नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विधानसभे भितर विशय चालू आसात, विधानसभे भायरूय चालू आसात. म्हाका दिसता जेन्ना विधानसभेचें सत्र चालू आसता आनी आमी चर्चा करतात तेन्ना भितरले भायले हे सगळे विशय जे लोकांक लागतात, राजकारणाक समाजकारणाक लागतात, तांचे सगळे गजालींचेर आमी चर्चा करप गरजेचें. आनी आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर स्टुडियोक आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल अफान्सो. ऑल थ्री ऑफ यू वेलकम. आणि परत एक फावट आज हांव जे काल म्हणिल्लें तें म्हणटा, थँक्स अ लॉट फॉर गिवींग सच अ ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स टू दीस प्रोग्राम. हांव सुरवात करता. मुख्यमंत्री दिल्ली आसात, कितें आसात, कितें करतात हाजे वयल्यान सुरवात करता. आनी द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट विथ इज पांडुरंग बाब. पांडुरंग बाब, मुख्यमंत्री दिल्ली कितें आसा? 2 दीस पयलीं आमी विश्वजीत राणेचो फोटो पळयल्लो दिल्लीचो. आज आमी मुख्यमंत्र्यांचो फोटो पळयलो. कितें चल्लां? असेंब्ली सेशन चालू आसतना अशी दिल्ली वचपाची ताकतीक कित्याक सगळ्यांक? हय, अशी नॉर्मली जायना. असेंब्ली सेशन चालू आसतना वचप बीन केन्ना अशी अर्जन्सी समज आयली जाल्यारच वतात लोक. पूण म्हाका दिसता की सदानंद तानावडे जो राज्यसभेचेर नियुक्त जाला तेच्या निवडी उपरांत ताणें म्हाका दिसता पार्टी अध्यक्ष मेळ्ळो तो. पूण होम मिनिस्टर आनी प्रायम मिनिस्टराक मेळपाचें उरलेलें. हो एक जालो भाग. पूण दुसरो असो तुमी जो मेन्शन केलो की विश्वजीत राणे 2 दिसां पयलीं गेल्लो आनी तो होम मिनिस्टराक मेळून आयला. तो टायगर प्रोजेक्टाचेर चर्चा करून आयिल्लो आनी सुप्रीम कोर्टान आमी घालूं शकता काय कितें प्रकरण अशें हाचेर त्यांनी अनुशंगान त्यांनी चर्चा केल्ली. हो एक जालो असो म्हणजे जो सगळ्यांक खबर आहा तो भाग. पूण भितरली गजाल घडये पक्षांतरांत म्हणजे पक्षांतली गजाल कितें आसूं येता असो एक दुबाव असो आशिल्लो. आनी आज मुख्यमंत्री त्याच एका म्हणजे 2 दिसां उपरांत मुख्यमंत्री दिल्ली पावता. ती चर्चा आनीक वाडल्या. पूण ही चर्चाच आसूं येता कारण जे तांचे जर म्हणजे बॉडी लँग्वेज जर पयली फोटो भितर तांची सगळ्यांची जाल्यार ती विजीट जी आशिल्ली म्हाका दिसता कर्टसी विजीट आशिल्ली तानावडे खातीर अशें म्हाका म्हणजे मुख्यमंत्र्याक दिल्ली वचपाची गरज कितें पडली कर्टसी विजीट तानावडे बाबाची जाल्यार? हय, तो एक आतां मोठो प्रश्न आहा आनी तो मुख्यमंत्री म्हणजे सांगू शकता म्हणजे नेमके बाबा कितें चल्लां तें एक्झॅक्ट. किशोर, तुजे कडेन बी ह्या मोठ्या प्रश्नाचें उत्तर आसा? मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर काय ना, पण एक विधानसभा अधिवेशन चालू असताना अशा पद्धतीन मुख्यमंत्री दिल्लीक वचप आणि ते सुद्धा अशीच फक्त कर्टसी व्हिजिट म्हणून हे तसे म्हणजे अभावानूच घडटा. पूण जसे पांडुरंगान सांगले की बॉडी लँग्वेज मुख्यमंत्र्याचे चेहऱ्याचेर जर फोटोन पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री रिलॅक्स आसा, त्या खातीर सिरियस असो काय विशय आसतलो अशें तातूंतल्यान दिसना. ऑफकोर्स हेच्या पयलीं वचून विश्वजीत राणे अमित शाहक मेळ्ळो आणि त्याच्या उपरांत आता मुख्यमंत्री दिल्लीक गेलो. मुख्यमंत्र्याच्या बॉडी लँग्वेजा वयल्यान तरी तो रिलॅक्स मुडान दिसता. पूण एक गजाल आसूं शकता प्रमोद की आता मुख्यमंत्र्याक त्या मणिपुराच्या विशयाचेर विधानसभेन भाष्य करचें पडटलें आणि त्या उपरांत आमचो पंतप्रधानूय 10 तारखेक संसदेन अविश्वास ठरावाक उत्तर दितलो. सो त्याच्या संदर्भानूय कितें कॉर्डिनेशन म्हणजे कितें विशय मांडप, कसो विशय मांडप. कारण पहिलेच फावट मुख्यमंत्री म्हणून सीएम म्हणून असेंब्लीन त्या विशयाचेर भाष्य जेन्ना करतलो तेन्ना ताका कितें तरी एक स्टँड आसचो पडटलो केंद्र सरकार. कारण विशय असो आहा की केंद्र सरकार कांयच करिना, मणिपूर पेट्टा आणि केंद्र सरकार कांयच करिना हाचो निषेध म्हणून तो ठराव आसा. सो केंद्र सरकार काय करिना जाल्यार केंद्र सरकार नेमके कितें करता, केंद्र सरकारचो ताचेर कितें स्पश्टीकरण घेवपाक गेलो म्हणटा. येस. सो ह्याच्या संदर्भान म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ह्या बाबतींत गायडन्स आपल्या लिडरां कडेन घेतलो. पूण हातून कितें वेगळें राजकारण आसत कशें सध्या तरी दिसना मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्या वयलें हास्य आणि रिलॅक्स मूड पळयत जाल्यार. जोयल, ताणें पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स स्टायलीन किशोरान तो फोटो एक्सप्लेन केलो. आनी म्हाका पांडुरंग बाबान एक आमकां टायगराचे दिशेन व्हेले, किशोरान डायरेक्ट मणिपुराचे दिशेन व्हेले. तूं आमकां खंयचे दिशेन व्हरता? प्रमोद, कितें आसता, यू कांट रीड अ पर्सन्स emotion in a photograph, you can't say his body language is positive, and that's why it's a frame, so maybe he can even pose for that photograph and show that all is well, but it'll be still an speculation when you say that what is more important more than the assembly proceedings, because he is the leader of the house, and suddenly he ejects and goes to Delhi is a matter of a thought. It's just like a thought, and it leads to speculation. Why? What could be more important than this? Now, as a journalist, you can speculate on so many things, tiger, but Kishoran सांगलें तशें, in this whole scenario, I think Manipur is one area where is a little ticklish for the government, for the BJP, because he is agreed to a discussion on the floor of the house, and against the background where
the central government is still resisting that discussion. So maybe he is going to discuss that along when it because next week, by next week they have to, or rather this Friday they are agreed to discuss that. So probably that could be one of the reasons. I don't think there is any other serious reason, or there could be one. You never know. या दुसरी गजाल पांडुरंग बाब, जो विशय आसा, आमचो मुख्यमंत्री दिल्ली गेलो आणि राहुल गांधी दिल्ली सावन गोंयांत आयलो आणि परत दिल्ली गेलो. काल राती आमचो कालचो ब्रेकार सोंपतकीर तो गोंया आयलो आणि हो ब्रेकार सुरू जावचे पयलीं तो परत दिल्ली गेलो. अशें इतली फास्ट तो गोंया येवन पांडुरंग बाब कित्याक गेलो? आमी फोटो बिटो पळयले, पूण म्हाका दिसता सकाळीं 10-10:30 जाता मेरेन कोणूच आमकां निश्चित सांगपाक शकनाशिल्लो की तो गोंया कितें आयलो म्हूण. गोंयांत आयला इतलेंच सांगताले. सो ही हाजे विशीं म्हायती कितें? जेन्ना राहुल गांधी गोंयान येवपाचो आसा अशी जेन्ना एक बातमी आयली तेन्ना काँग्रेसच्या म्हणजे लोकांनी सांगलें की तो गोंयान येयलो ही म्हणजे कांय लोकांक मेळटलो रातचो बीन आनी फाल्यां सकाळचो मेळटलो असो एक प्लॅन आशिल्लो. पूण जेन्ना पुलिसां कडल्यान जेन्ना इन्फॉर्मेशन आयली तेन्ना सकाळी 11ची फ्लायट तेजी कन्फर्म आशिल्ली. सो तेज्या पयलीं म्हाका दिसता तो पर्सनल विजिटीचेर आयिल्लो एकदम, आनी तो कोणाक मेळो काय ना म्हणलें. कांय काँग्रेसचे लोक मेळ्ळे, युरी आलेमा बीन, अमित पाटकर बीन. ते जर सोडले जाल्यार तो आनी कोणाक व्हडलेसो मेळोंक ना आनी पॉलिटिकल डिस्कशनूय व्हडलेसो जावंक नासतलें. पूण तो पर्सनल विजिटीचेर आयिल्लो. वयतना आतां एक अशी बातमी जी आसा जी ती की तो एक म्हणजे विशिश्ट जातीचे म्हणजे कुत्र्याची जी पिलां हे आसतात, हय पेटे जे असतात ते व्हरपाक गेल्लो अशा प्रकारची एक बातमी आता येवपाक लागल्या. आणि एक तो घेवन गेला आपल्या वयतना वांगडा, आणि दुसरो पेटो जो आहा तो सांजचो म्हाका दिसता विमानान वचपाचो म्हणजे कोण तरी व्हरपाचो आहा ताचो मनीस. सो दीस इज म्हणजे एक व्हेरी इंट्रस्टींग ही गजाल की खरी खोटी आता ही राहुल गांधीकूच खबर आसतली. पूण हे अशें सध्या तरी आसा. खरी खोटी म्हळ्यार कितें? एक जर पेटो गेलो आनी दुसरो जर वचपाचो आसा तातूंत आनी खरें खोटें हे पांडुरंग आमी कशें स्पेक्युलेट करतले? आमकां जी सद्याक म्हायती मेळटा विच इज व्हेरी इंट्रस्टींग म्हायती, जी जशी पांडुरंगान म्हळ्या की सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन म्हणना हांव, कारण खुबशे जाण ही गजाल सांगपा लागल्यात आतां मेरेन, आमी हे शूटिंग करता त्या मेरेन, की जॅक रसल टेरियर ह्या जातीचे जे तुगेले कुत्रे असतात ताजे 2 पपीज घेवपाक राहुल गांधी गोंयांत आयिल्लो आनी ते ताणें घेतले. आतां ते दोनूय घेवन गेलो काय एक घेवन गेलो हें म्हाका खबर ना. तें आतां पांडुरंग बाबान सांगलें की एक व्हेला, दुसरो आज सांजे वतलो म्हणून. सो बट इट इज व्हेरी इंट्रस्टींग, कारण कांय गजाली जेन्ना आमी करतात तेन्ना आमी जबाबदारी घेवपाक जाय पत्रकारांनी बी, न्ही किशोर बाब? कारण तांणी आमी सुरवातीक बऱ्यो बातमी दिल्ल्यो की राहुल गांधी गोंया येवन कांय इंटेलेक्च्युअल बिझनेसमॅन नागरिकां बरोबर बी चर्चा करतलो म्हण, आनी आज आमी ब्रेकारा बसल्यात आनी लोकांक सांगतात की तो कुत्र्याचे 2 पपीज घेवन गेलो म्हणून. प्रबोध कितें जालां जाणा हय की आमी आतां पळयतात आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाजाल्यार अमित शाह हांच्या फाटल्यान ज्या पद्दतीन बीजेपीचे लिडर कार्यकर्ते हांच्या फाटल्यान जशे धांवतात आनी हांच्या फाटल्यान जशी धांवपळ करतात, ह्योच गजाली ह्याच्या पयलीं इतिहासान इंदिरा गांधी मागीर राजीव गांधी हांच्या बाबतींतूय घडलेल्यो. लोकांक कितें दिसता कितें हे हेंच्या फाटल्यान धांवतात? आयज परिस्थिती अशी जाल्या की देशान आनी राज्यान जर आयज काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती पळयत जाल्यार तो बाबडो राहुल गांधी पप्पी व्हरपाक म्हणून जो गोंयान येयल्लो पळय, ते गोंयाच्या पिपलांचे प्रश्न चर्चा करपाक तेणी येवपाची गरज आहा. पप्पी व्हरूच न्हू, पूण त्या पप्पीच्या निमतान तरी गोंयच्या पिपलांचे प्रश्न म्हणजे लोकांचे प्रश्न बाबा चर्चेक घे. आयज पक्षाक म्हणजे राहुल गांधी जर गोंयान येता जाल्यार पक्षाकूच खबर ना तो कित्याक येता. बातम्यो जेन्ना येयलो की तो गोंयान येतलो, कांय लिडरांक मेळटलो, चर्चा करतलो, तांच्याच पदाधिकाऱ्यांनी फोन करून सांगल्यार कितें तुमी बातम्यो दितात, तो येता प्रायवेट विजिटाचेर, ते काय बिळपाचें काय ना म्हणून. म्हाका दिसता ती पप्पीची विजीट आसा पळय ती खरीच आसतली, इट इज अ प्रायवेट विजीट. पूण गोंयकारांक गोंयच्या काँग्रेस लिडरांक आयज गरज आसा राहुल गांधी बरोबर बसून वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा करची, कशा पद्दतीन काँग्रेस पक्षाक रिवॅम्प करपाचो, कशा पद्दतीन संघटनांतले अंतर्गत जे मतभेद आसात ते पयस करून कशा पद्दतीन तांकां सगळ्या एकठांय, हाच्या खातीर राहुल गांधी वेळूच ना. पप्पी व्हरपाक राहुल गांधी स्पेशल गोंयान येता हे जर पळयत जाल्यार बाबा इंडिया हे काडून कशें तुमी त्या बीजेपी कडेन वेंचणूक लडयतले आनी कशें त्या बीजेपीक हरयतले म्हाका आतां कांयच कळना. प्रमोद किशोरान सांगली ती एक गजाल खरी की तो काल राती 10:30 उपरांत लँड जालो न्ही पांडुरंग बाब, आनी आज सकाळीं तो 11 गेलो. हाजे मदीं कितें तरी अशें व्हडली पक्षाची विचारमंथन बी जातलें म्हणून जर आमी चिंतलें जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. आनी तो जे वचून ताणें बरें ते सारके क्यूट पपीज जे घेवन फोटो बिटो काडिल्लो
तेही म्हाका दिसता जॉयल सगळ्यांनी पळयल्यात. सो हो जो राहुल गांधीचा हांव ताका टूर म्हणप, धांवती भेट म्हणप, कितें म्हणप तें म्हाका खबर ना. जॉयल तूं सांग हाका कितें म्हणप? The narrative of Rahul Gandhi's visit has gone to the dogs. Pun intended, please. But Pramod, we have to understand it was his personal visit. I said narrative has gone to the dogs because when you create an impression that it is a kind of a party official visit, and you go in in a crowd to visit, at the airport to welcome him, and all of party followers or dignitaries going or officials going there and creating that kind of scenario. What kind of a narrative is this? Are you not even aware that he has come on a private visit, and he is he not entitled for a private visit? Maybe for dogs or cats or whatever reason it might be, or maybe for a holiday. I mean, as a leader, he is entitled to that, but don't give an impression that, he is going to meet some businessman, he is going to meet some party workers, don't do that. What is the party doing? I mean, they should have respected his space and said, okay, fine, he is coming on a personal visit, leave him at that and let him go in peace. I mean, you are creating such a confusion there. Now it's become a laughing stock that he came to visit party men here. He came to sort out on a 2-day program and meet also businessmen. And finally, he's gone with 2 dogs. The so-called 2-day program did not even turn out to be a 2-hour program. So that's the situation. तिसरी गजाल पांडुरंग बाब जो आज म्हाका दिसता असलेच विशय मेळटात, कित्याक ते म्हाका खबर ना. कळ्ळें तुका? सुरवात आमी कशीच केल्ली की अलेक्स बाब सिक्वेरा आज विधानसभेक उबे रावले आनी तांणी अश्यो बऱ्यो मागणी केल्यो. तांणी सांगलें की आमदाराक जे 15 लाख लोन मेळटा गाडी घेवपाक तें खंय पावना, ते खंय 40 लाख करपा जाय. मागीर तांणी म्हळें की होम लोनूय जे 30 लाख मेळटा तेंय पावना, तेंय कितली करपा जाय तें म्हाका लक्षांत ना आतां सांगलें तें, पूण तेंय तांणी वाडय म्हूण सांगलें. सो अशी कसली गाडी जाय आमच्या आमदारांक? आणि अलेक्स सिक्वेरा सारख्या मनशान अशी मागणी करप म्हणजे बाबा ती त्यांनी आपल्या खातीर केला का आणि ना आपल्या खातीर न्ही म्हणटा. अलेक्स सिक्वेरा हो बरो भाटकार. आपल्या खातीर न्ही म्हणटा तो. पयर जो जोक केलो फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं दिगंबर कामतीन जेन्ना पेमेंट मागलो की ह्या लोकांनी पेमेंट बी मागप काय म्हणून. म्हणजे बाबा तुम्ही मागतात जाल्यार अशा आमदारा खातीर मागा ज्या आमदाराची परिस्थिती सारकी ना. अशी कोण आसा विधानसभेत? असू शकता न्ही, असू शकता आनी असले बीन विधानसभेत. तू बरोच व्हडलो बेनिफीट ऑफ डाउट एक गजाल हांव सांगपाक सोदतां की ह्या लोकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांक जे हावजींग लोन मेळटाले ते बंद केला. त्यांच्यानी काय करप ना, पूण हेंकां सगळ्यो फॅसिलिटी जाय. हो जो एक सातत्य म्हणजे सदांच आमचो एक लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाता की हेंकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटा आणि जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा किंवा सीएमान सांगलें की प्रायव्हेट सेक्टर पेन्शना वेले कॅपिंग कार्ड म्हणून सांगलें. हय, सीएमान सांगलें की प्रायव्हेट सेक्टराच्या लोकांकूय आपण हावजींग लोन अवेलेबल करून दितलो. हे केन्ना गजाली जातलो ते खबर ना, पूण हे कितें जावं लोकांचे सामान्य लोकांचे ह्या आमदारांक किंवा राजकीय नेत्यांक जे मेळपाक जाय फॅसिलिटी त्यो मेळटल्योच आणि वर्सांनी वर्सां त्यांचे पेमेंटूय वाडटले. हय किशोर बाब, ह्यो ज्यो मागणी आहात ह्या मागण्यांचेर तुजी भावना कितें? पहिली भावना म्हणजे पहिली माजी मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत हांणी विशय मांडलो की आमदारांचो पगार आणि आमदारांचे हे वाडपाक जाय. आणि आता जशें पांडुरंगान सांगलें तशें अलेक्स बाब सिक्वेरा दोगूय जाण सिनियर मनीस आणि म्हणजे खूब तेंपार राजकारणान आसलेले मनीस. ह्या मनशा कडल्यान अश्यो जेन्ना मागण्यो जावपाक लागतात पळय तेन्ना एके वाटेन कितें दिसता की कोणाच्या तरी वतीन हे उलयतात काय कितें, आणि ते जर खरेंच उलयतात हे मागपाक जाय जाल्यार तेंची म्हणजे कीव येता. एक म्हटल्यार ते काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपान गेल्यात, तांकां अजून कसलेंच मंत्रीपद मेळोना आणि त्या खातीर तेंची आज अशी परिस्थिती जाल्या काय कितें हो एक प्रश्न जालो. दुसरी गजाल प्रमोद, आमदारांच्यो सॅलरी वाडपाक जाय, आमदारांच्यो फॅसिलिटी वाडपाक जाय, कारण म्हारगाय वाडली आणि तांचे स्टेटसय वाडलो. ते आपले गाडयेक 40 लाख मागता, हांगा बाबडो गरीब कामगार आपलो मिनिमम सॅलरी वाडया म्हणून मागता गेल्यार तेचेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. म्हणजे ही 2 परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. एके वाटेन आमदार आपली सॅलरी वाडय म्हणटा, दुसरे वटेन सामान्य मनीस आपले मिनिमम सॅलरीचो हे वाडय म्हणून सांगता. त्याच्या कडेन सरकार कसो पळयता आणि आमदारांच्या मागणे कडेन सरकार कसो पळयता हाचो आतां न्याय निवाडो जातलो. म्हणजे आमदाराची सॅलरी पयली वाडटा काय सामान्य मनशाची मिनिमम सॅलरी पयली वाडटा हें आमकां पळोवपाक जाय. हो एक सारको आतां म्हणटा तागडे भितर ह्या दोन्ही विशय आसा. येस एब्सोल्युटली. नाव ते माप कोणाक मेळटा ते कळटलें. येस एब्सोल्युटली. जॉयल, Alex Siqueira has been spot on this session. If you see the points which he made, the arguments which he raised, irrespective on which side he is. But this point which is made about increasing loan cap from 15 lakhs to 40 lakhs is
I mean, you can't understand how a senior legislator can make such a statement, because you're only saying that, you're only implying that the status of a legislator is gone up, and gone up by to such an extent, 100%. It's more than 100%. If you are asking 15, it was 15 lakhs is a cap, and now you're saying 40 lakhs. That means if you're buying an ordinary mid-sized car, now you're looking for maybe a BMW or a Audi. I mean, surprising. I mean, how can you explain that? I mean, it's completely off the track, because here we are talking about day-to-day requirements of the common citizen. We are seeing so many things. Money has been required here and there, but suddenly legislators talking about increase in salary and increase in loan amounts is not acceptable at all. व्हेरी व्हेरी ट्रू. जो तुझा विषय असा तो आयचो क्वेश्चन आवराचो, आणि क्वेश्चन आवरातलो एक जो किशोरान सुंदर विषय काढलो की सामान्य मनशाचो विषय, तो एक जो विषय आयलो तो म्हळ्यार म्युनिसिपालिटींतल्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांचो. आणि दिगंबर बाबान तर इतली सारखे दाखोवन दिले की थोडे जाण 2001 जॉईन जाल्ले आसात म्हणून, आणि ते अजून कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात. पांडुरंग बाब, हो विशय आमकां आनी ते बी ही सगळी स्टॅटिस्टिक्स पळोवन विधानसभेक डिस्कस करचो पडटा, आणि प्रत्येक सेशना भितर हाजेर आश्वासनां मेळटात आणि मुखार कांयच जायना. कितें अर्थ काडपाचो हातूंतल्यान? ब्रेक ओव्हर म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांचो विशय फाटल्या एका येयला, आणि आता परत आयज तो आमकां घेवचो पडटा विशय. इतलेच खातीर की विश्वजीत राणेन सांगलें की म्युनिसिपालिटींनी जे कामगार आसात 5 वर्सां कंप्लीट केल्ले, तांकां एखादो स्टेटस दिवपाचो आपूण प्रयत्न करतलो. हो जो स्टेटमेंट आसा तो कॉन्ट्रडिक्टरी आशिल्लो, कारण सीएमानूच पयर असेंब्लीन रिप्लाय केला की कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांक कन्फर्म करूंक मेळना, 7 फिक्स करूंक मेळना, अशा प्रकारचो स्टेटमेंट केला. सो खंय तरी एक मार्ग काडपाक जाय. पूण ही विश्वजीत राणेन जी गजाल म्हटल्या ती खरी गजाल, की सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी म्हाका दिसता शेकड्यांनी कामगार आहात जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर फाटल्या 5, 10, 15 वर्सांच्यान आसात. म्हणजे हांवें पयर येता मेन्शन केलो तर 26 वर्सांचो एक कामगार आशिल्लो अशा लिस्टान म्हाका येता सापडलेलो. सो हे जे लोक आसात हांकां न्याय मेळपाकूच जाय, तांकां एखादो स्टेटस दिवपाकूच जाय, तसो PWDंतल्या कामगारांक दिवपाचो प्रयत्न सरकारान केल्लो. फक्त म्युनिसिपालिटींतलेच न्ही, सगळ्या हितून डिपार्टमेंटांनी जवळ 5-6 हजार कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामगार आहात, त्यांच्या भवितव्याचो विचार सरकारान करपाक जाय. कारण ते रिटायरमेंटा कडेन पावले, म्हणजे वय जाले 60 तरी ते बावडे कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसात. अशा लोकांचो विचार करपाक जाय. हो एक बरो उपाय हे काडला विश्वजीत राणेन, फक्त सरकारान तो म्हणजे कन्सिडर करपाक जाय, सिरियसली फुडें वचपाक फुडें जाय. वचपाक जाय हेचेर. किशोर, हो जो विशय आसा, कारण ती जर वर्स जर आयकली जाल्यार बाबा कितें चलयलां आमी असो प्रश्न पडटा. ना, ऑब्वियसली ह्या कामगारांक खरं म्हणजे न्याय मेळपाकूच जाय. म्हणजे एकीकडे सीएम म्हणटा की कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांक आमी रेग्युलर करपाक शकना. आता एक गजाल विश्वजीत राणेन ते सांगले की तो डिसिजन पर्सनल डिपार्टमेंटाक घेवपाक जाय, पूण एज अ अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आपूण ज्या कामगारांनी 5 वर्सां कंप्लीट केल्या त्यांची एक लिस्ट तयार करतलो आणि पॉझिटिव्ह प्रपोजल आपूण सरकाराक धाडटलो. म्हणजे तेणी कितें केलां की चीफ मिनिस्टर हॅज टू डिसायड नाव. He will send a positive note to the government that all these employees should be regularized or they will be given a temporary status. म्हणजे शेवटी हो चेंडू म्हणतात तो मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टान गेला. आता मुख्यमंत्र्याक डिसिजन घेवचे पडटले. दुसरे दिगंबर बाब ज्या पद्धतीन ताणें हो प्रश्न मांडलो, कारण मडगांव म्युनिसिपालिटी हो ताचो मेन, कारण ती व्हडली म्युनिसिपालिटी. सो मडगांवचे जे विषय आसात ते घेवन दिगंबर बाबान हो विषय मांडलेलो. आता अलेक्स बाब सिक्वेरा आपल्या पॉवर डिपार्टमेंटाच्या पयर तो उलयतना म्हणजे सुदीन ढवळीकाराक त्यांनी सांगले की ते जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसले त्या तेंपार जे टेम्पररी स्टाफ आसा ते अजूनही कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पररी तशेंच आसात, तांकां अजून फिक्स करूंक ना. म्हणून अलेक्स बाब आक्रमक जाल्लो त्या दिसा त्यांच्या विशया वयल्यान. सो हे टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्च्युअल हे वर्कर म्हणजे सत्तेन आसतना आपल्या कार्यकर्त्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना म्हणून असे टेम्पररी आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल धुकलाप आणि त्यांचे फूल लायफ पिड्ड्यार करप असे प्रकार सर्रासपणे चलतात. म्हाका दिसता आमी प्रमोद हे 5-10 वर्सां आयकता. फाटल्या फावटी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी एक लिस्ट तयार करून घेतलेली सगळ्या डिपार्टमेंटाची, दोज हू हॅव कंप्लिटेड 5 years तांकां रेग्युलर करपाक म्हणून. ते कांयच जावना फुडें. सो दर वेळा तुम्ही लोकांक फटोवन कितले वर्सां फटयतले. जॉयल, टू लिटल टू लेट. Not too little too late, but there seems to be a little bit of a contradiction on what CM had said recently, that that no contractual employees should be regularized, and here is a case where we are looking at regularizing people who are, but
there is a lot of unfairness to this class of employees who've been working there for decades and without any regularization. At least they have to get some kind of a status saying that they are an employee, and there has to be incremental rise in the salaries also. So their welfare is also important. But having said that, you can't do in a piecemeal system where only in one department you are going to. Okay. So if that's the case, then government has to come out with some policy, and overall maybe after a certain period of time, maybe it's 5 years or 10 years, they have to get their regular jobs. अनेक जो विषय आसा तो काल आयिल्लो पण अत्यंत महत्वाचो, आणि तो म्हळ्यार कॉपरेटिव्ह बँकांनी जे व्याज रीण ह्या संबंधीचो. कारण ऑफ लेट आमी पळयलां खुबश्यो अशी संस्था म्हण येतात फायनान्शियल, गोंयकाराक तुपी घालता आनी वतात. तांचो फायनान्शियल मॉडेल कितें, तो सस्टेनेबल काय कितें, परवडपा सारको काय कितें, हे प्रश्न परत परत येवपाक लागल्यात. आनी सरकार आतां म्हणटा की आमी एक लेजिस्लेटीव उपाय हाडटले जाका लागून थोडे तरी रेग्युलेशन येतलें ह्या सेक्टराचेर. सो पांडुरंग बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ताणें सांगलें की रीण दितना 13% वयर व्याज घेवपाक मेळची ना. अशे उपाय करून हे जे टोपी घालपाचे प्रकार आहात ते कमी जावपाक शकतात काय फक्त रेग्युलेशन येतले? नाही, क्रेडीट सोसायटींचेर तुवें कितले जरी हे घातले, निर्बंध जरी घातले, रिस्ट्रिक्शन घातले, तरी ह्यो ज्यो प्रायवेट कंपनी येतात, फायनान्स कंपन्यो, आणि त्यो ज्यो लोकांक म्हणजे कसले चीट फंडाच्या नांवां सगळे लोकांक जे लुटतात ते प्रकार काय थांबचे ना. पूण काल जी कांय डिसिजनां जेणी घेतल्या, म्हणजे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी जाहीर केला, देखून 2-3 गजाली फार खूब म्हत्वाच्यो आसात. त्यो म्हळ्यार सगळ्या क्रेडीट सोसायटींक दर वर्सा एप्रील म्हयन्यात आपले पयल्या 15 वड्यात ऑडिट करचेच पडटले दर वर्सा. कारण अनेक सोसायटी आसा तांचे ऑडिटच जायना, आनी ते भितर कितें अकस्मात बुडतात. आनी आमी 2-3 बँको आमच्या गोंयांतल्यो पळयला, म्हापसा अर्बन आनी मडगांव अर्बन, जी गोंयांतल्या जनसामान्यांक जी कर्जां दिताली, त्यांची काळजी घेताली, त्योच बँको म्हत्वाच्यो बँको आयज ना जाल्यात. सो अशा परिस्थितींत म्हाका दिसता की गोंयांतलें सहकार क्षेत्र जर तूं शाबूत दवरतलो, जर स्ट्रॉंग करतलो, काय गजाली सरकारान करच्योच पडटल्यो. तातूंतली कालची जी गजाल आसा ती ऑडिट करपाची. आनी सरकारांनी म्हटलां की ज्या सोसायट्यांक शक्य ना आपल्या पयशान करपा खातीर त्याचो भार सरकारय घेवं शकता, सरकार घेतो. पण ऑडिट जावप गरजेचें. ऑडिट जावप गरजेचें. आनी दुसरें त्यांनी म्हटलं, तुवें जे मेन्शन केला की इंट्रस्ट तो 13% पर्यंत आसा. तेज्या अनेक आहा ते 16-17 घेतात आसतले, म्हणजे इंट्रस्ट घेतात आसतले, पूण हेज्या उपरांत तांकां 13% मेरेनच रावचें पडटलें. आनी हे म्हाका दिसता एक जो ग्राहक आसता, जो लोन घेवपी मनीस आसता, ताच्या खातीर ही एक बरी गजाल जातली. आनी एक त्यांनी म्हटलं की सगळ्यो सोसायटी ज्यो आहा सगळ्यांचो व्यवहार ऑनलायन जातलो, आनी ह्या काळाची गरज आसा ही ऑनलायन जावपाची. काय गजाली ज्यो आसा, काय हे गजाली ज्यो आसा सुभाष शिरोडकरांनी जाहीर केल्या, त्यो जावपाची गरज आहा, तरच गोंयांतलें सहकार क्षेत्र जे आहा ते मातशें खंय तरी रुळार रावतलें. किशोर, सहकार क्षेत्र आनी क्रेडीट सोसायटी ह्या रेग्युलेशन्सा लागून मातशी तरी रुळार येतल्यो? म्हाका दिसता सहकार क्षेत्राचेर सुभाष शिरोडकरा परस दुसरो मनीस कोण उलोवं शकना अधिकारान. कारण सुभाष शिरोडकराक सहकार क्षेत्राची पूर्ण जाणीव आसा. शिरोडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हेची कितें परिस्थिती जाल्या ही म्हाका दिसता सुभाष शिरोडकराच्या परस आनी कोणाकूच खबर नासतली. आतां ह्यो ज्यो गजाली आसा, एवरी इयर ऑडिट, बाकीचे सगळ्यो गजाली, ह्यो प्रमोद एज अ जर्नलिस्ट हांव गेली 15 वर्सां आयकता. दर कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर जो असेंब्लीन कोऑपरेटिव्ह खात्याच्यो जेन्ना मागण्यो आसता पळय, तेन्ना तूं सगळीं भाशणां आतां काड. दर वर्सा आमी ऑडिट करतले, आमी हें करतले, तें करतले, कांयच करूंक पावना. पूण एक गजाल आमकां लक्षांत दवरूंक जाय प्रमोद, की कोऑपरेटिव्ह सेक्टर होच सर्वसामान्याचो आधार. आमकां स्वताक अनुभव आहा, आमी आयज जर्नलिजमान आहा, आमी आयज नोकरी करता, आमच्या त्या सॅलरीच्या स्लिपीक कांयच किंमत हे नॅशनलायज बँको दिनात. आमकां जर गरजेक जर खंयची संस्था पावता जाल्यार ते कोऑपरेटिव्ह बँको आणि कोऑपरेटिव्ह संस्था पावतात. आणि आयज त्यांच्याकडे दुर्दैवान ज्या पद्धतीन त्यांच्याकडे सरकारान लक्ष दिवंक जाय ते जायना. आता ऑफकोर्स त्या असल्या कोऑपरेटिव्ह बँकेनी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन करप्शन प्रचंड फोफावला, त्या खातीर कितल्योश्योच बँको सोसायटी बंद पडल्या. पूण हाचो अर्थ सगळ्योच संस्था ह्यो भ्रश्टाचारान बरबटल्या अशें ना. प्रमोद, म्हाका सांग, तूं गव्हर्मेंट सर्वंट जेन्ना आसता तेका तूं लोन दिता पळय, हें व्हडलेपण नॅशनलायज बँको आसता. सामान्य मनशाक जेन्ना तो धंदो करपाक सोदता, रिस्क घेवन ह्यो कोऑपरेटिव्ह बँको सहकार क्षेत्रच पावता. एब्सोल्युटली. या Joel, very quickly, do you think the minister is proposing some legislative reforms? Do you think they will make an impact on ground? So the announcement which is made are very positive, but we'll have to look. Like, for example, he's made one very interesting announcement saying that within 1 year he is going to clear off all NPAs. It's a huge task. I mean, the NPAs are supposed to be your the whole thing which is bringing you down, and if you're going to clear it
within 1 year, I mean, and as Kishore has said, assurances have been coming on all through these years, from respective cooperative ministers. Yes. But now that he's shown some intent and showing some kind of a blueprint in place, he said that he'll put a blueprint in place. Let's wait and watch and see how we go ahead. या हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. बट जशें किशोरान सांगलें की जेन्ना जेन्ना डिमांड्स आसतात, मागण्यो आसतात, तेन्ना ती स्टेटमेंट्सां रिहॅश करून परत परत करप, पण ऑन ग्रावंड कांयच रिफॉर्म जावप ना, हेंय आमी फाटली कांय सेशनां भितर खूब पळोवपाक लागल्यात. सो विधानसभेच्या पटलाचेर जी उत्तरां दितात ती प्रशासनान, ब्युरोक्रेसीनूय तितली सिरियसली घेवन मुखार ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावप गरजेचें. हें करये सांगची पडोवपा जायना, पण आज सांगची पडटा, पण सांगून तरी तें करचें इतलेंच मागता आनी थांबता. जोयल बाब, किशोर बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशीं 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना किती वर्सां न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आणि कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले, हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा. ह्यानी किती रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा? गोवा पुलिसा कडेन? सॉरी काका. सॉरी बिरी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशयार सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.